दूध व्यवसायाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुदारीत कामधेनू येवजण चालीक लायल्या। हे येवजणे खाला 20 गायांक अनुदान दितले। खास करून पयल्या 10 गायांक 90% अनुदान आणि उपरांतच्या 10 गायांक 75% अनुदान मेळटले। तशेंच 1 एप्रिल ते जुलै या काळात सरकारान कसलेच नवे रीण घेवंक नाशिल्ल्यान गोंयांत अर्थीक स्थिती घटमूट जायत आसा अशें सांगले। ताचे बदला 10 वर्सां आदी घेतिल्ले 600 कोटी रीण फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केले। 1 एप्रिल पासून जुलै पर्यंत जर पळयशात एक्काय पैशाचे रीण सरकारा खातीर हांवें काडूंक ना आणि 10 वर्सां पयलीं काडून दवरलेल्या रिणाचे 600 कोटी रुपया ह्या 4 म्हयन्या खातीर भरल्या। म्हणजे हे फायनान्शियल मॅनेजमेंट तुम्ही डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना, म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो। ना जाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1 लाख रुपयान हाडप ही ताका परवडना आणि म्हणून तो मागीर इल्लो इल्लो शिफ्ट जाता। आणि म्हणून आमी आयच्यान म्हाका दिसता आतां सुरू करतले आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता। पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आणि मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले। हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता। आतां थोडीशी फायद्यान चलो, व्हडल्या फायद्यान चलना बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता, बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटी डेरी कन्सेप्टांतल्यान। म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या दूधकार भावांनी भयणींक, आमी उरलेल्या युवाक एनकरेज करपाक जाय। हय तूं डेरी घेता मरे, तुका कितें लागता तो सपोर्ट आपूण करता म्हणून ह्यो सपोर्ट तांकां सांगपाचो एक मोरल बूस्ट दिवपाची गरज आसा। गायच्या दुधा खातीर आमी 6 रुपया आणि म्हशीच्या दुधा खातीर आमी 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिला। तो 1 एप्रिलांतल्यान आमी सपोर्ट प्रायस आत्तां दिवपाक सुरवात केलो आणि खूब मोठ्या प्रमाणात आज आमी हे दोनूय म्हयन्याचे पयशे जे आसा हे एट अ टायम रिलीज करता। तुमचें म्हणणें आसलें की इन्सेंटिव्स पयलीं 6 म्हयन्यांनी मेळटाले किंवा ताका मेळोंक एकदां 6 म्हयने 8 म्हयने वताले। म्हाका दिसता ते दर 2 म्हयन्यांनी 10 तारखेक मेळपाक सुरवात जाले।